माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत सशस्त्र लुटमार ते दुहेरी खून आनी यादिस्तीक गोळीबार मेरेन पावल्यात घडणुको. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रश्न निर्माण. महाराष्ट्र वा कर्नाटकाचे तुळेंत गोंयांत स्थिती आसा बरी, म्हणटा मंत्री सुभाष शिरोडकार. मडगांवच्या स्टेशन रस्त्याक हिंसक झगडी. 2 मनशां मदीं खुनाचो यत्न. जालो सुरयेन हल्लो. पिडेस्त झुजता हॉस्पिटलांत आपलो जीव वाटावपाक. काणकोणा एका ज्वेलरी शॉपांत चोरीचो यत्न. सुमार 7 चोरांच्या पंगडांचो आकांत. पुलीस सुवातेर पावतकच चोरांनी तांकां फातर मारपाक केली सुरवात आनी काडल्यो घडणूक थळासावन फुज्ज्यो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचो सुरक्षीत आलाशिराचो दर्जो वचूंक शकता. हालींच्या घडणुकांक लागून राज्याची शांतताय तणावांत आसा हें आतां उक्ताडार आयिल्लें सत्य जावन रावलां. सशस्त्र लुटमार ते दुहेरी खून आनी यादिस्तीक गोळीबार मेरेन कायदो आनी सुवेवस्थेचेर नियंत्रण दवरपाक आशिल्ल्याची घडणुकां फाटल्यान धांवता अशें दिसता. मजगतीं महाराष्ट्र वा कर्नाटकाचे तुळेंत गोंयचें काम बरें आसा अशें विधान मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी केलां. सर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे कोल्याप तेचेर कितें जालें की आतां आमी पळयलें की कोल्याप्स पळय लक्षात घ्या. समाजा भितर आमी काही विचारधारा तयार करपाक जाय, धाडपाक जाय. आमचे पत्रकारांचें बी तें काम आसता. आमी कोल्याप्स जालें म्हणटा कितें आसता, आयसून सुदवाड मागीर दारा कुलूप लावचे पडलें आतां. सर पुलीस अधिकाऱ्यांक जर ट्रान्सफर केल्यार हो प्रॉब्लेम सुटावता. कंपेर्ड टू लक्षात घ्या, म्हज्या भुरगेपणांत गोंयांत येताले 5,000 ट्युरिस्ट रेल्वेन. आज आमचो आंकडो 1 कोटीचेर पावला. ते 1 कोटी भितर उणें धुणें बरें वायट हें आसतलें मातशें, तें आमी समजून घेवपाक जाय. पूण ताजे तसो न्ही की आय एम डिफेंडिंग क्रायम्स. पूण 1 कोटी वयल्यार 1,600 कोटी जातले आमी, ताजे वयल्यार 1.5 कोटी जातले. पूण 1.5 कोटी लोकां भितर काही अशे दुश्ट प्रवृत्ती लोक आसतले. आनी म्हणून आमची पोलीस यंत्रणा आसा पळय न्ही, जी स्ट्रॉंग आसा तशी लक्षात घ्या, ती स्ट्रॉंग आसा. आमी महाराष्ट्राचो रिपोर्ट पुलीस रिपोर्ट पळयलो जायत, कर्नाटकातलो पुलीस रिपोर्ट पळयलो जायत. गोवा इज डुईंग वेल ते आमी लक्षात घेवपाक जाय. भरपूर दरोडे पडले आनी पूण दरोडेखोर सापडना. सापडले 1-2 कडेन पुलिसांक चॅलेंज आसा. ऑफकोर्स दे हॅव गॉट स्कील आनी म्हाका खात्री आसा, कॉन्फिडन्स आसा की ते करतले. गोंयांत चड करून शांत दर्यादेग आनी सुटसुटीत आकर्शणाचो अभिमान आसतना गुन्यांवकारी वृत्ती मातशी वेगळी काणी सांगता. सशस्त्र दरोडे, दिसाच्या उजवाडांत जावपी व्हडली लुटमार, गोळीबार आनी गूढ दुहेरी खून हांकां लागून खबराचक्रांक पर्यटन बॅनरा परस खबरदारी दिवपी कथांनी रुपांतर केलां. बायणा हांगच्या डकॉयटी सावन जंय कुटुंबाक मारपेट जाली आनी मोलादीक वस्तू लुटली, ते सांताक्रुजाच्या दिसाच्या उजवाडांतल्यान जाल्ल्या धपको दिवपी लुटमार मेरेन ह्या घडणुकांनी धैर्य आनी नियोजनाचो अस्वस्थ करपी मिश्रण दिसून येता. पेडण्या दुबावीत मरण आयलें जाल्यार उगवेचे रेंव संघर्श वाडून हिंसक गोळीबार जालो. सालिगांवचो दुहेरी खून लेगीत गुन्यांव थ्रिलरांतल्यान ओडून घेतिल्लो दिसता. ह्या घडणुकां मदीं पोलीस चवकशी चालू दवरतात, हेतू एकठांय करपाचो आनी गुन्यांवकारांची वळख करपाचो यत्न करतात. शेजारच्या राज्याच्या तुळेंत गोंयचें काम बरें आसा अशें सुभाष शिरोडकरान सांगिल्लें विडंबनात्मक मत आसा. उच्च दर्जाची प्रकरणां, चालू चवकशी आनी सरकारान खर कायद्या खातीर धडपड केल्ल्यान राज्य सांख्यिका अभिमान आनी गुन्यांवाच्या दिसपट्ट्या वास्तवा मदीं सांपडलां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. काणकोण एका ज्वेलरी शॉपांत चोरीचो यत्न जालो. सुमार 7 चोरांच्या पंगडान दुकानाचें दार मोडपाचो यत्न केलो. घरमालकान हो आवाज आयकून काणकोण पुलिसांक कळीत केलें. पुलीस थंय पावतकच चोरांनी तांकां फातर मारपाक सुरवात केली आनी थंय सावन पळ काडलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. काणकोण हांगा एक इन्सिडेंट जालो, तो सुद्दां चोरयेचो. जे एक भांगराची शॉप जें आसा हे एटेम्प्ट केलें तेणी चोरपाक, आनी हे एटेम्प्ट करता आसतना तेजी कुशीक तेजी वयर जो तेजी सायडीक आनी वयर जे तेजो ओनर रावता हेजी घराक तेणी दारांक दोरी बांदून दवरली आनी तेणी ही एटेम्प्ट करपाचो प्रयत्न केलो. हो एटेम्प्ट करता आसतना तेणी जे CCTV कॅमेरा आसात हेजेर खंय तरी तेणी काळो जो स्प्रे आसा हो मारलो पॅन्टाचो आनी तो ब्लड केलो. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार जेन्ना हे मोडपा लागले, पारय घेवन पिकास घेवन बाकीचे हत्यार घेवन जेन्ना हे लॉक तोडपा लागले त्या टायमार ओनराक जाग येयली. जर दार उगडटा जाल्यार ताका दार उगडपा मेळना जालें म्हणटकीर तेणें भितरल्यान
100 डायल मारलो, पुलिसे फोन केलो आनी पुलीस थंय पावले. पुलीस पावले म्हणल्यार पुलिसेचेर ह्या जे अटेम्प्ट करपाक येयल्ले चोरयेचे जे भांगरा शॉप चोरपाक हे 7 ते 8 जाण आसले. हेणी फातर घेवन ह्या पुलिसेचेर अटॅक केलो आनीक पुलिसेक चान्स ना जालो की तेंचे फुड्यान वचपाक की तेंचे कडेन साधन कांय नासलें. आनी आज परत एकदां हे जातकीर पुलिसेक हात हालयत फाटीं सरचे पडले आनी ह्या चोरांनी खंय तरी 7-8 जाणांनी धांव मारलो. पुलीस सोदतात पूण तांकां अजुनूय तेजो एक सुद्दां क्ल्यू मेळना. हांगा सद्याक जे पेट्रोलिंग आसा हें वाडोवपाक जाय आनी पेट्रोलिंग वाडयता जाल्यार स्टाफ जाय आनी स्टाफ जाय जाल्यार थंय व्हेकल्स जाय. कितले व्हेकल्स काणकोण पुलीस स्टेशनार आसात त्यो सांगच्यो. आमी सदां मागतात की हांगा पुलीस स्टाफ वाडोवचे आनीक गाडी वाडोवची म्हणून. पूण पुलिसे कडेन जर स्टाफू ना जाल्यार ते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करतले कशें. आनी हेजे खातीर आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावचे पयलीं पुलीस डिप्लॉय करचे आनी लोकांक रिलीफ दिवचे म्हणून. रातीन 2:30 सुमार 2 जावन 28 मिनटार खण करून धाडेला आवाज येवपाक लागलो 2 खेप. मागीर खिडकी ओपन करून म्हाजी पळयली कांय दिसलें ना. मागीर म्हाका शटर ओपन जाता आवाज आयलो. सो हांवें आवाज येता म्हणून म्हणटा पळय बेश्टो पुलिसाक फोन मारलो आनी सकयल येयलो. म्हाका कळ्ळें डावट लागलो म्हाजो शटर म्हणून. मागीर पळोवपाक गेल्यार कोण तरी 6-7 जाण आसले खंय. पुलीस त्या वाटेन धांवन येयले फोन करतकीर पयले. तेचे पयले ते पेट्रोलिंग करताले 2 जाण येयल्ले त्या वाटच्यान. ते येयल्ले ह्या वाटच्यान. तेणी पयले 7 जाणां तेंचेर ते फातर बी काडून मारपाक लागले काडून. कोणी 8 जाणां आशिल्ले पुलिसांचेर पुलिसाचे मारपाक लागले काडून. आनी ते काळोख आसलो फूल काळोख आसलो डार्क आसलो. सो मागीर ते ताका धरपा पावलो ना. ते कशें गेले गाडी घेवन येयल्ले काय खबर ना. हांवें पळोवंक ना. म्हाका घरा भितर लॉक आसलो. म्हाजे घर सायडीनूच. तुका लॉक करून दवरले हय लॉक मीन्स दोरी बांदून गेटी लॉक करून दवरले. दारां दोरी बांदून दवरले. दोरी दारान म्हाका एक सांग प्रवीण तुमगे एका सीसी कॅमेरा पळय आहाय हांगा तेका ब्लॅक मारला तेणी काळो पेंट मारला ब्रेक स्प्रे पेंट मारला. तेका लागून तुका घरांत तें पळोवपाक मेळना. ना घरा पळोवपाक मेळना. तो ब्लॅक करून दवरला पयलीं. आनी रातचे 2:30 जे तुवें पुलिसांक फोन करना फुडें पुलीस आयले पूण त्या पुलिसांनी कितें केलें आनी चोरांक तेणें कितें केलें सांग मातशें. खूब पुलीस येयले एक्चुली. PSI बी खूब जाण येयले एक्चुली आनी सगळे जाण सोदपाक गेले चारय वाटेन. त्या वाटेन आनी खंय काळका सोदपाक गेले. पुलीस स्टेशनार हांगा रेल्वे स्टेशन बस स्टँड आनी मामलेदार म्हणटा पळय त्या वाटेन एक एक्सेस आसा 5 वाट त्या वाटच्यान गेले सोदपाक. मागीर त्या वाटेन कुमरा वाडो म्हणून एक आसा पळय तो शिंगाळे म्हण त्या वाटच्यान बी गेले थंयच्यान भायर सरपाक शकता म्हणून. पण तेंकां खंयच कळूंक ना. आनी इवन तेणी नाकाबंदी बी कर म्हणून सांगली ती म्हाका आयडिया ना सोदपा खातीर. आनी बाउंड्रीची बंद सांगलेली एक्चुली कर्नाटका बाउंड्रीचेर. प्रवीण तुगे दुकाना मुखार आतां तांची जेवण चोरांची जेवण प्लस तांची पारयो आनीक ती हत्यारां थंय आसा. तुमी तांकां हात बी लायला ना हांवें वाचलेला. आनी म्हाका सांग तूं दोरी बांदून घाल तेन्ना कोणी सोडयलें तुका. हांवें घरांतल्यान बॉय मागीर पुलिसां आपयलो म्हाका ओपन कर म्हणून की हांव दार ओपन भायर वचपाक मेळना जालें म्हाका. आनी त्या नंतर पुलीस हांगा चोरां फुडें गेले. हय मागीर एकटो म्हाजे फाटल्यान म्हाका ओपन करपाक येयलो आनी एकटो तेजे फाटल्यान धांवलो. हां हां ओके 2:30 खबर हय, 2 न्ही डावट भितर कोणाचेर आसा तसो डावट बी तसो कांय ना. कांयच कळना. 7-8 जाण कोण ते आसा कोण अशें रँडमली अशें शॉपार चड अशें कोण येवंक ना. प्रवीण तुका आज सबंद गोंयभर असो दरोडे पडत आसा आनी तुमची ज्वेलरीची शॉप भर वस्ती आसा बाजारां आसा सेफ ना दिसना तुमकां सेफ ना तेच. मातशी म्हाका दिसता पेट्रोलिंग मातशी वाडोवपाक जाय. आतां न्यू इयर म्हणटकीर आनी मातशे चड चोर भोंवतात. न्यू इयर लागीं भोंवना 1 म्हयनो उरलो ना आतां ऑलमोस्ट. मातशें वाडोवपाक जाय पेट्रोलिंग आनी मातशें कितें जाता म्हणटा पळय एटलीस्ट 12 ते 4 पर्यंत एक पेट्रोलिंग आसपाक जाय एक मनशाची. राज्यात दिसपट्टे चोरेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. चोरांचो पंगड आकांत माजोवपाक लागला म्हणपाक अतिताय जावची ना. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. लोकांच्या मनात भिरांत पाताळ्ळा. केन्ना सगळे प्रस्न जाग्यार पडटले लोक वाट पळयतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवच्या स्टेशन रस्त्यार आनीक एक हिंसक झगडी जाली. हे खेपे मडगांव नेमान मेळपी 2 मनशां मदीं खून करपाचो यत्न जाला. गोंयांत गुन्हा वाडत आशिल्ल्यान रातीचे घडणुकेक लागून गोंयांत पुलीस शासन आनी कायदो आनी सुवेवस्थेचे स्थितीचेर खोल प्रश्न उप्रासल्यात. रातच्या 8 वरांच्या सुमाराक मडगांव स्टेशन रस्त्यार 2 मनशां मदीं वाद सुरू जालो आनी तो रक्तात रुपांतरीत जालो. दोनूय मनीस ह्या वाठारांत रावताले अशें प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. पूण काल राती तातूंतल्या एका मनशान सुरी काडली आनी दुसऱ्याच्या पोटाक चाकू मारलो.
बळी आता हॉस्पिटलात जिवा खातीर झगडटा. ताची स्थिती गंभीर आसा. हल्लो करपी अजून अज्ञात, अजूनय फरार. मडगांव पुलीस चौकशी करतात. आज गोंयभर ज्यो क्रायम जातात ह्यो क्रायम वाडत आसात, ह्यो कमी जावपाच्यो नांव म्हणटा घेतना पुलीस डिपार्टमेंटान कितलीशी ड्रील केली. तितूंत भितर तेणी नायट पेट्रोलिंग केली, चॅक करपाक गेले. त्याच बरोबर तेणी कितलीशी पेट्रोलिंग पॉयंट जे आसात ह्या नाकाबंदी केली, त्या पॉयंटाचेर चॅक केले. पूण हेजो फायदो कांयच जालो ना. हेजो फायदो जावपा वाट्याचो वाडपा लागली क्रायम. ही आमी तुमकां दाखोवन दिता. आज मडगांव पुलीस स्टेशनाचें ज्युरिडिक्शन आसा जो स्टेशन रोड म्हणटात, थंय आज अटेम्प्ट टू मर्डर राती एक केस जाली आनी तितूंत भितर एकट्यान येवन एकट्याच्या पोटाक सुरी घातली. आनीक ही बातमी कळटरी एक रोखडीच जे मडगांवचे पुलीस त्या स्पॉटार गेले, ताका रोखडोच उबारून तेणी ऑस्पिशियो हॉस्पिटलान घातलो. मागीर ऑस्पिशियो हॉस्पिटलांतल्यान सद्या ताका बांबोळी हांगा धाडले कडेन आसा. आमी ह्यो क्रायम रेशियो कित्याक वाडटा तेंय दाखयतात. आज मडगांवचें पुलीस स्टेशन आसा, ह्या पुलीस स्टेशनाक स्टाफ ना. दुसरें म्हणलें जाल्यार ह्या पुलीस स्टेशनाचेर गाडी ना. हेंकां जर गाडी मागतले, PCR व्हॅना फुडें मागतले आनी कंट्रोला मागता जाल्यार खंय तरी IG कडेन परमिशन घेवपाक जाय. हे सद्याक पडले कडेन आसा आनी म्हणून ह्यो क्रायम वाडटात. आमी पयलीं सांगलें की ह्या पुलीस स्टेशनार गाडयो आनीक पुलीस दिया म्हणून. आज आमी IG सांगूंक सोदतात, जो इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आसा, तुमकां आमी परते सांगतात बेगीच्या बेगीन हांगा स्टाफ डिप्लॉय करात. हांगा तुमच्यान हँडल करपा जायना, आवट ऑफ वेव गेले कडेन आसा. हे जर कंट्रोला हाडटले पयलीं हांगा स्टाफ डिप्लॉय करात आनी हे स्टाफ डिप्लॉय केले जाल्यारच तुमकां हांगा केसी कमी जातल्यो, नाजाल्यार जावपा ना. कित्याक मडगांव हें असलें शहर आसा की रातोरात मनीस स्वर्गा हात लायता आनी रातोरात मनीस जमनी भितरय वता. म्हणून आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन हांगा स्टाफ जे आसात हे आनी गाडयो ह्यो डिप्लॉय करचे आनी हे जे रातींनी काम करतात, दिसांनी काम पुलीस जे करतात, हेंकांय तरी रिलीफ दिवचें म्हणून मागतात. आणि हांगसर अशांततायेचो नमुनो. कर्मचाऱ्यांचो उणाव, वाहनांचो उणाव, साधनांचो उणाव, तरी गुन्ह्यांवांचो उणाव ना. खून ते दिसाच्या उजवाडान हल्ले आनी सप्तकाच्या भितर 2 व्हड लुटमार मेरेन गोंयांतलो गुन्ह्यांव आलेख उणो जायना, वाडत आसा अशें दिसता. रातची गस्त वाडली, नाकाबंदीची चौकशी चालू असली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची मजत आनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली सयत उंचेल्या पांवड्यावयल्या पुलिसांची फेरबदल जाली, तरी हातूंतल्या खंयच्याच एका मनशाक लागून हो प्रवाह मंद जावंक ना अशें दिसता. पुलीस सुत्रांनी कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो उल्लेख शांतपणान केला, जाल्यार गुन्ह्यांव नियंत्रणात आसा असो आग्रह गृह खातें करता. पूण कथन आनी रस्त्या मदलो फरक केन्नाच इतलो स्पश्ट जावंक ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक, रावत लिन्सी मिनेझीस आनी अरुण नायक. बायणा हांगा जाल्ल्या धक्को दिवपी लुटमारी प्रकरणात 7 दीस जाले. पिडेस्त फामिली अजूनय थर भियेल्यात. खंतीची गजाल म्हळ्यार अजून मेरेन कोणाक अटक जावंक ना. गुन्यांवकारांक बेगोबेग अटक करून खर कारवायेची मागणी नेट धरता. पूण चौकशेक इतलो कळाव कित्याक जाता? हाचे फाटल्यान कोणाचो हात आसा? आतां तरी तांकां न्याय मेळटलो अशे साबार प्रश्न हुमकळत आसात. म्हाका जाल्यार आतां घरान वचपाक भंय दिसता. परत परत ते म्हाका रिकॉल जाता आनी म्हाका आतां मन लागना थंय वचपाक. समज आतां चोर बीर धरले जाल्यार म्हाका मातसो विश्वास येतलो की आतां चोर येवपाचे ना बी ना. आतां अजुनी म्हाका ते गेल्यार घरान ते परत मनान निर्माण जाता. सो म्हाका ते आतां भंय दिसता वचपाक घरान. म्हाका त्या टायमार जाल्यार फक्त पप्पाक वाचोवपाक जाय आशिल्लें. म्हाका असले फक्त ते पप्पाचे रक्तबंबाळ पळोवन जाल्यार म्हाका चोरांचो बी कांय भंय दिसूना त्या टायमार. म्हाका फक्त तांकां वाचोवपाक जाय आशिल्लें. खूब रिक्वेस्ट केल्ली हांवें की ताका स्टंट घातला, असले करनाकात. खूब रगत बी व्हांवताले, खूब तांचे पांय बी पडले हांव, पूण ते लोकांनी आमचें एक आयकुना. हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन चोरांक धरचे, कित्याक मागीर आमचे सुद्दां मातसो कॉन्फिडन्स वाडटलो ते घरान बी वचपाक. आज आमचे इन्सिडंट जावन नॉर्मली 7 दीस जावन गेले आनी आज हांव फर्स्ट टायमूच हांगा वयर वचून
क्लीन करपा म्हण पळोवया म्हण गेल्ले, पूण ते जे रक्ताचे शेजाडे आनी जे म्हणजे घोवाक जे मारून जे रोडान जे रक्तबंबाळ जाल्लो अशी बालद्यांनी जे रगत गेल्ले पळय केणून सामके एकदम पडिले ते उशी ते चादरा पळोवन म्हाका असो धक्को बसलो न्ही की म्हाका दिसलें की परत आनी ते आमकां अशें एटॅक करत काय कितें अशें. आनी ते घर म्हाका बेडरूम पळयलें आनी इतले भंय दिसता न्ही वच्चें दिसना अशें कशें करून आमची फ्युचर लायफ जातली फालच्या दीस कसो उगडटलो म्हणून म्हाका असो भियाव पडला आता. ते खूब शातूर आशिल्ले आनी ते ऑब्जर्वेशन करून आयले आसतले एक 10 दीस तरी की हे कितें करतात खंय वता डेली रुटीन कितें तांचें सकाळच्यान दनपारच्या रातीन ते न्हिदचो टायम कितल्यांक गेलो हे कितले टायमार उठतात हे तांची स्ट्रॅटेजी आसतलीच आनी जे एक्सपिरियन्स केल्ले ते येवपाक शकत ना आनी हे कोण तरी वळखीचेच आसपाक जाय. लास्ट तुमकां दिसता जस्टीस तुमकां कसो तरी मेळटलो म्हणजे पुलिसान ताका धरचे शिक्षा दिवची अशी तुमची भावना. हय म्हाका दिसता की तांकां म्हाका कितें पयशे भांगर कांय नाका पूण म्हाका एक ते चोर मेळपाक जाय. किचनांतल्यान ताणें एक ग्लास ओपन केलो पयले आमचे भायल्यान बी हें आसता लॉक आसता ते ताणें मोडले ते मोडून तो आमच्या किचनाचे एक विंडो ताका ग्रिल्स ना ते मोडलो आनी ताणें भितरली लॅच काडून तो भितर एंट्री मारली ताणें ते समजे 5-6 जाण समजे डायरेक्ट एंट्री मारली आनी आमचे बेडरूमा कडेन आयले आनी म्हाका दिसता ताणें वयलीच आमची एक लॅच मारता आमी आनी काय ना बाकी काय ना ताका वयर एक लॅच लायिल्ली आसता कित्याक सासूमा खातीर आमी 2-3 अशे आसा लॅचीस पूण आमी मारना एक लॅच लायता आनी दवरता ती लॅच मारता डायरेक्ट एंट्री मारली ताणें भितर आणि दारार एंट्री मारताच आमकां तो भितर आयले म्हाका कांयच खबर ना हांव न्हिदूं ना सारको आनी चली आनी बायल म्हज्या आंगार येवन रावली आनी म्हणपाक पळय चोर 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 करून बोवाळ मारपाक लागली आनी म्हानतान तांच्यांनी वेळ करून हांव असो करता पूण तांच्यांनी वेळ काडूना आनी स्टार्ट केलो तांच्यांनी म्हाका धाडोवपाक ते बी रोडांनी आयन रोडांनी मारत रावूंक लागले आनी म्हाका ब्लिडींग बी स्टार्ट जालें म्हाका खबर ना ब्लिडींग जालें हांव बेश्टें अशें तकली हात मारून पयलें गोळेन पडला हांव पयल्यार सगळी ब्लिडींग चालू आहा. मजगती मुख्यमंत्र्याकडेन ह्या प्रकरणाचेर चौकशी करत आसा चोरांक धरल्या उपरांतच नायक फॅमिलीक खरो न्याय मेळटलो अशें मत पिडेस्त फॅमिलीक मेळ्ळ्या उपरांत आमदार संकल्प आमोणकारान व्यक्त केले. एक वायट गजाल घडलेली आसा आनी आमीय मातशे खंय तरी अपसेट आसा कित्याक जो इन्सिडंट जाला आनी अजून पर्यंत तेका जे चोरांक कोण आसा तांकां अजून पर्यंत आमी पुलिसान तांकां अरेस्ट करपाक पावूना कित्याक अजून पर्यंत आमकां जे ते लोकांची कसली लीड या खंयसर CCTV कॅमेरान तशें काय आमकां व्हडलेशें अजून पर्यंत तांकां मेळना. चोरान धरल्या उपरांतूच म्हाका दिसता खरो न्याय तांकां मेळटलो तो म्हाका आतांच सांगतालो आमकां कितें लुकसाण जालां तेजें आमकां पडलेलें ना बट ते लोकांनी जे हिसपान आमकां ट्रीट केला तांकां आमकां धरपाचीच गरज आसा. स्वता तो म्हणटालो आपल्याक दाखया ते व्हिडिओन कितें दिसता ते CCTV कॅमेरा आपुणूय आपल्या सायडीकसून प्रयत्न करता कोण ते फायंड आउट करपाक. सो हांव टोटली फॉलोअप करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला अशें दिसाक 2दा तेजो रिपोर्ट घेता. वायना जाल्ल्या लुटमारीक लागून गोंयची कायदो आनी सुवेवस्था परतून हायलायट जावपाक लागला. दिसाच्या वेळार जावपी हल्ले खून आनी आतां घरात लक्ष करपी संघटीत दरोडे पळोवन लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळा. एके वाटेन पुलिसांचेर जावपी हल्ले आनी दुसरे वाटेन लोक आपल्याच घरात असुरक्षीत आशिल्ल्यान गोंय धोक्यात आसा म्हणपाक अतिताय जावची ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत आयज कांय सुवातींनी हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा देखून तयार रावचें. मळबात कुपां दाटतली खर उश्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडले 7 दीस सकाळी दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण पातळटली जाल्यार तापमानात दनपारच्या वेळार खर वाड जातली देखून लोकांनी भलायकेची जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट दिवंक ना. कांय सुवातांनी पावसाची शक्यताय. मळबात दाटतली कुपां. उष्ण तापमान घेवची भलायकेची खासा जतनाय. सकाळी दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. सांजे आनी सकाळी थंडसाण. बुधवारचे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365
मोगासो.